गोय विद्यापीठान मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हूण काम करपी 25 कर्मचाऱ्यांक अचकीत कामावेल्यान काडून उडोवपाची बेकायदेशीरपणां जाल्या. तशेंच तांच्या बदला नव्या दुसऱ्या उमेदवारांची भरती करपाचें कारस्थान विद्यापीठाचें प्रशासन करता असो आरोप गोय काँग्रेसीन केला. हे विशीं रजिस्ट्राराची भेट घेवन 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो केलो ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. हालींच जाल्ल्या MTS परीक्षेन ह्या अणभवी उमेदवारांक फेल करून दुसऱ्या उमेदवारांची नोकर भरती करपाचे विद्यापीठाचे प्रशासन येवजिता असो आरोप काँग्रेसीन केला. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वतीन तशेंच आमचे NSU आसा, यूथ काँग्रेस आसा, जो 25 जाण जे MTS म्हणून हांगा 8-10 वर्सां काम करताले तांकां अचानक त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करून तांकां काडून उडयले आनी जो तेंचेर अन्याय जाला तो आज घेवन आमी आज रजिस्ट्रारा मुखार आयिल्ले. आनी थंय आमकां अशें कळून आयलें की जी MTS खातीर हालींच एग्जाम जाल्ली आनी हे 25 जाण त्या एग्जामीक बसलेले, हे 25 जाण त्या एग्जामी फेल जाले. म्हळ्यार हो प्रकार म्हणल्यार तुमकां हांव याद करून दिता, एकदां अकावंटंटाची एग्जाम जाल्ली, 8,000 भुरगे अपियर जाल्ले, 8,000तले 8,000 भुरगे फेल जाले. तसोच हो प्रकार की हे 25 जाण अनुभवी मनीस जे 8-10 वर्सां तेंच्यांनी हांगा काम केलें आनी हे भुरगे 8-10 वर्सां अनुभव घेवन जेन्ना एग्जाम आन्सर करता ह्या 25 जाणां हेंच्यांनी फेल करून आनी एक पसून भुरग्याक तेंच्यांनी थंय अकोमोडेट केलो. आज प्रश्न असो आसा की हे 25 जाण आज ह्या परिस्थितीन वतले खंय? जे सरकारी नोकरेची जी कितें दारां आशिल्लीं तांकां डिपार्टमेंटान ती आज सगळीं तेंच्या खातीर बंद जाल्ली आसा. कांय जाणांची एज जाल्ली आसा, कांय जाणां आज ह्या परिस्थितीन आज खंय दुसरे कडेन नोकरी अप्लाय करपा सारकी आज तेंची परिस्थिती ना. आनी मात सुद्दां मनीसपणाच्या दृश्टीन हेंच्यांनी विचार करनासतना एका रातयान नव्या लोकांक अकोमोडेट करपाक हेंच्यांनी जे एक्झिस्टींग हे 25 लोक आशिल्ले आनी गोंयकार आमचे हेंकां तेंच्यांनी भार उडयल्ले आसा. आनी हो अन्याय तेंचेर जो इनजस्टीस जाला तो घेवन आमी आज तेंचो जो विशय आसा रजिस्ट्रारा कडेन मांडला आनी रजिस्ट्राराक आमी 15 दिसांची मुदत दिल्ली आसा. ह्या 15 दिसां भितर जो कितें कागदपत्राची वेव्हार जो कितें करपाचो आसा तो तूं गव्हर्मेंटा कडेन करस्पॉन्डन्स कर. ह्या फॉलोअपाक आमी 15 दिसांनी येतले आनी हो जो हेंचेर जो अन्याय जाला आज अशें कितके आज म्हळ्यार एलवीस बाबान सांगले प्रमाणे खरें म्हणल्यार हो बाकीचे जे इतर डिपार्टमेंटांनी जो आज सोसायटीचेर म्हण कॉन्ट्रॅक्टाचेर ते जे आज लेबर काम करतात हेंचे खातीर आज ही शिटकावणी ही अशी केन्नाय म्हळ्यार खरें म्हणल्यार तेंचेर पसून इतके वर्सां पसून अन्याय जायत आयल्लो आसा. कित्याक आमी पळयता आज इतके आज PWDन WRD इलेक्ट्रिसिटी बाकीच्या डिपार्टमेंटांचे पोस्ट येता खरें म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा तांकां अकोमोडेट करचे सोडून आज नवें रिक्रुटमेंट चालू आसा. ह्या 8-10 वर्सांच्या भुरग्यांक रिक्रूट केल्ले तेन्ना तुमी इल्लिगली रिक्रूट केल्ले ते म्हणटा ना आमी तेंची परीक्षा घेवन रिक्रूट केल्ले. जेन्ना परीक्षा घेवन रिक्रूट करता आनी 10 वर्सां तो भुरगो टिकता हांगा जाल्यार ताका काडपाचो प्रश्न येना. हांगा लेबर लॉ लागता ताका ती खबर आसा, म्हाका खबर ना. आमी विचारलें ताका ह्या देशाचे कायदे आसा काय ना. लेबर लॉज जे आसा ते ह्या मनशांक प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी प्रोटेक्ट करपाकूच आसा. ताणें तें म्हाका दिसता वायलेशन केल्लें आसा. लेट हिम सी. आतां 15 दिसां भितर आमी पळयात. वी वील कंटिन्यू टू एजिटेट and we will go to the last mile to see that justice is given to these people.